मायनिंग अवलंबित आणि पीडित म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट आणि जे अफेक्टेड लोक आशिल्ले मायनिंग बंद जातकच तांणी बाब पुती गांवकाराच्या नेतृत्वा सकयल जेन्ना मायनिंग पिपल्स फ्रंटाची स्थापना केली ताणें तेन्ना आव्हान केल्लें सगळ्या राजकीय पक्षांक नेत्यांक मागीर वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांक NGOंक आनी मायनिंग पीडित जे आसा किंवा गोंयकार जे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आसा तांकां सगळ्यांक ताणें आव्हान केल्लें की तांकां तेंको दिवचो, तांचे बरोबर रावचें. तेन्नाच्यान जी शिवसेना पक्ष हो तांचे बरोबर सहभागी आशिल्लो, प्रत्येक जे कितें केलें तातूंत आमी आमचो सहभाग ते आशिल्लो. आनी पयलीं पासून अशें म्हणणें आशिल्लें की जो एमेंडमेंट एक्ट आशिल्लो मायनिंगाचो तो एमेंड करचो, हाज्या खातीर तें आंदोलन चलतालें. ताज्या उपरांत सेंट्रल गव्हर्मेंटान केंद्र सरकारान सांगलें की तें एमेंड करूंक जावचें ना म्हणून. ताज्या उपरांत दोनूच पर्याय आशिल्ले, एक म्हणजे ऑक्शन आनी दुसरें कॉर्पोरेशन. आनी ऑक्शन जर करत जाल्यार असो दुबाव आसतालो पयलीं पासून की ऑक्शन केलें जाल्यार भायले जे व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट्स आसा ते गोंयांत येतले आनी ते टेक ओवर करतले. म्हणून एक शिल्लक उरिल्लो पर्याय म्हणटा तो कॉर्पोरेशनाचो आशिल्लो. पुणून म्हाका खूब दुख्ख जाता की आज जरी कॉर्पोरेशन करता अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलें, बजेटान घोशणा केली ताणें की आमी कॉर्पोरेशन करतले म्हणून. आमी ताजें स्वागत करता की एक त्या घोशणे बद्दल आमचें म्हणणें ना की करचें न्ही अशें न्ही. आमी ताजें स्वागत करता. आमचें म्हणणें हें आसा की दुख्ख ह्या गजालीचें दिसता की मुख्यमंत्र्यान लोकांची काळजी आसा म्हणून हो निर्णय घेवंक ना. कारण जर ताका बाबडे कितले मायनिंग पीडित जांकां उपासमाराची वेळ आयिल्ली, कितले जाणांचो धंदो गेलो, खुबशे डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट सुद्दां खूब जाणांक इफेक्ट जाल्लो, तेन्ना सुद्दां तांची काकूट हांकां दिसूंक ना. आनी आज खंय तरी 2-3 वर्सां उपरांत हें म्हणटा की कॉर्पोरेशन करुया. म्हणजे हांचें लक्ष हे लोकांचेर ना, तर हांचें पूर्ण लक्ष हे इलेक्शनांचेर आसा. म्हणजे निवडणुका हरत काय, निवडणुकेक धक्को बसत काय. कारण मुख्यमंत्री हो स्वता मायनिंग एरियेंतलो आशिल्ल्या कारणान ताका आतां हो खंय तरी भंय दिसूंक लागला. आनी त्या भंया पोटी आज ताका दिसता की आपूण कॉर्पोरेशन करुया. नाल्यार हो 2 वर्सां खंय आशिल्लो, 2-3 वर्सां. इतले 2-3 वर्सां तांणी हालान काडले. जे मायनिंग पीडित आसा तांणी हालान काडले. खूब जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, जे नोकरेक आशिल्ले मायनिंग कंपनीन तांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. कितले जाणांचे वेवसाय ठप्प जाल्ले तेन्ना हाका कित्याक जाग येवंक ना, तेन्ना फुडाकार कित्याक घेवंक ना. गोवा सरकार कॉर्पोरेशन करता म्हणटा, पूण हें केन्ना जातलें तें बी आमकां खबर ना. पूण तेणी एक आश्वासन दिलां की करता म्हणून, कित्याक इलेक्शनाक पावल्या आनी कॉर्पोरेशन करता. पूण सगळ्या लोकांनी याद दवरूंक जाय की मायनिंग बंद कोणी केल्यो. ह्यो बंद ह्या BJPनूच केल्यो आनी कितलीं वर्सां बंद उरल्यो. कित्याक तर आज ट्रकवाले आसा, मशीनवाले आसा, जावं बार्जवाले आसा, ते खुबशे जाणांच्यो कितलेशेच वर्सां आयज बार्जी, मशीनां आनी ट्रक बंद आसा. सगळ्यांनीच आजून सुरू करूंक ना. कित्याक आतां कितें डम उखलप आनी कितें चालू आसलें, पूण सगळ्यांकूच तेतून काम मेळोंक ना. आनी तेका लागून हें कॉर्पोरेशन जर करता जाल्यार तेंची इतले वर्सां जे ट्रक बंद उरल्या, जावं मशिनरी बंद उरल्या, जावं बार्जीस बंद उरल्या कोणाच्यो, तांकां एक आर्थीक मदत हेंच्यांनी करपाक जाय. कित्याक हेका कारणीभूतूच आसलें हें सरकार. कित्याक आयज तेणी सुरू करता म्हटलें म्हणजे तेणी कितें नवें कांय करूंक ना. स्वताच बंद केलें आनी स्वताच आतां तें सुरू करता म्हणटा. पूण एक बऱ्याची गजाल आसा की तें सुरू करता. लोकांक सगळ्यांकूच जाय आयज मायनिंग सुरू जाल्ल्यो. तर दुसरें म्हटल्यार हे मायनिंगचो विशय जालो. दुसरें मायन्स डिपार्टमेंटाक लागता ते रेंव, मागीर चिरे, लॅटरायट स्टोन. तर ह्यो गजाली हे धंदे बंद पडले ते पडल्यात, पूण जे आयज बारीक लोक घर बांदूंक सोदता, कोणाक कितें रेंव आनी चिऱ्याची गरज आहा, तांकां आयज खूब म्हारग घेवचें पडटा. कित्याक तर हे इल्लिगल काडाक वयता आतां. कित्याक गव्हर्मेंटान आयज पासून हेजेर कांयच पॉलिसीज केल्ल्यो ना. आनी तेका लागून कोर्टान ही केस आसा इल्लिगल एक्सट्रॅक्शन ऑफ सँड, तेका लागून ती बी फायनल जायना. कित्याक सरकारान तेजेर कांयच फुडले प्रोसेस केल्लो ना.